शकुंतला कडसून मीटिंग इन्स्पेक्शन स्टार्ट करूया। तो रिपोर्ट हांव जो इन्स्पेक्शनचा जो रिपोर्ट आसा ऑफिसराक दिता त्याच्यापर्यंत 2 दिसा भितर तुझे सगळे ड्राइव क्लीन करपाचे ड्राइव हे जातले। सूड बुद्धीचो व्यवहार केल्यार खंय मार्केट बेमुदत बंद उडयतले म्हणून पत्रकारांनी शिटकावणी दिली। आमकां अश्युरन्स दिला की दिवपाक लागलो की 8 दिसा भितर आपूण सगळे एक्शन घेता, पण वेपाऱ्यांनी फोर्स केलो आणि आयज चीफ ऑफिसराच्या जाग्याचेर जो चार्ज आसा एडिशनल चार्ज भानुदास नाईक हे आमचे एओ आसात, तांकां चीफ ऑफिसराचो चार्ज आसा, तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला अलॉंग वीथ मामलेदार पुलीस ऑफिसर्स म्हापसा मार्केट टोटल इन्स्पेक्ट करता म्हणून, आमचे ग्रिवेन्सीसचे नोंद घेता म्हणून आणि म्हापशेकाराक जे कितें त्रास जाता बाजारांत ते लक्षांत घेवन तेजे टायम बाउंड उपाय काडटा म्हणून आमकां एश्युरन्स दिला। आमी आनीक हेच्या फुडें ओगी रावन घेवचे नात। चेअरपर्सन जावं कावन्सिलर जावं कितेंय रॉंग डिसिजन मार्केटान घेता जाल्यार आमी मानचे नात आणि कितें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाय तेच्या फुडें जाल्यार चेअरपर्सन आणि कावन्सिलर जबाबदार आसतले। त्यामुळे जे कितें कायदेशीर करूंक जाय मर्चंटाच्या हिता खातीर आणि हिताचो रक्षण करून तशेंच गोंयकार वेंडरांचो रक्षण करून इंट्रस्ट केअर घेवन तेंचो जे कितें कारवाई जावंक जाय सूटबुद्धीचो जर व्यवहार करीत चेअरपर्सन किंवा कावन्सिलर सगळे जाल्यार आमी घोपोवन घेवचे ना। आमी जाय जाल्यार इनडेफिनेट म्हापसा बंद करतले आणि तो वायलंट बंद जातलो हेच्या। असोसिएशनाच्या मागण्यांचा विचार जातलो म्हणून नगराध्यक्ष म्हणटा। संघटनेचे शिष्टमंडळ आमच्या वांगडा बसलेले तेंच्यांनी सगळ्यो तुमच्यो धाराणी ज्यो मांडलेल्यो आसा तेचेर सहानुभूतीपूर्वक विचार जातलो। तेच्या पयलीं सुद्दां तुमच्यांनी जेन्ना तुमी येयल्या शिष्टमंडळ येयला आमी स्वताच तुमचे आमी आयकून घेतला। मार्केटान ज्या पद्दतीन कितें शिस्त येवपाक जाय, जे कितें समज इन केस कितें गैरप्रकार समज जाता, कितें इनडिसिप्लीन जाल्लो आसा ते जाग्यार घातली वयतली हे तुमकां आश्वासन दिता। पुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडती।